जीएमसीत काम करपी दोतोरांनी वास्कोंतल्यान आयिल्ल्या एका दुयेंतीक तपासपाक न्हयकार दिल्ल्यान वास्कोत बोवाळ जावपाक लागला. वास्कोत रावपी मनीस आपले बायलेक घेवन जीएमसीत आयिल्लो, मात तो वास्कोंतल्यान आयिल्ल्यान ताका धांवडोन घालो खंय. माही वळवयकर हेका घेवन तेंचे मातशे भेणांक त्रास जाताले म्हणून. ओके, सो मातशें चड सिवियर जालें म्हणून हांव हांगा येयलो दाखोवपाक तिका. तांचे चड पेन जाता म्हणून. आतां इतकेंच एक व्हेरी दुख्खाची गजाल सांगपाक सोदता की हांगर जें कितें चल्लां जीएमसीन, इट इज अनएक्सपेक्टेबल आनी अनबेरेबल. हें कित्याक सांगूंक करता की आतां आमी जीएमसीन येयला पळय, तुका दाखोवंक शकता तेणें सगळें विचारलें कशें कितें जाता, कशें कितें आहा तें सगळें विचारलें. आनी जेन्ना ताका कळ्ळें की आमी वास्कोसून येयला, सो डायरेक्ट आवट, गेट आवट हो शब्द जाला, भायर सरा तुमी, हांगर तुमकां घेवपाचें येना म्हणून क्लियर सांगलें तेणें. दीस इज वॉट हॅपनिंग इन जीएमसी. हें आतां तुमकां पळोवंक शकता जीएमसीन येयल्लो हांव रिक्वेस्ट करता. आतां वास्को कित्याक निग्लेक्ट करता खबर ना. ह्यान फुडें जेन्ना वास्कोचो एमएलए सांगतालो लॉकडावन करा, तेन्ना कोणेन सरकारान कोणाचें आयकोंक ना. आनी आतां रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टराक की वास्कोचें आसा जाल्यार एक नोटीस बोर्ड मारा, वास्को पीपल आर नॉट अलाउड म्हणून. कांय समजना म्हाका हेंचें कितें चल्लां तें. सो रिक्वेस्ट करता, परत एकदां रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टराक की हितून तेंच्यांनी इंटरवीन करचें. गोंयांत कोवीड दुयेंत जल्माक आयलें काय गोंय सरकाराच्या निश्काळजीपणाक लागून गोंया भायल्यान गोंयांत आयलां हें गोंयांतल्या लोकांक खबर आसा. इतलेंच न्ही जाल्यार वास्कोत दुयेंती मेळपाक लागिल्ले तेन्ना वास्कोकार पुराय वास्को लॉकडावन करपाची मागणी गोंय सरकारा कडेन करताले. तेन्नाय सरकारान तांचें आयकलें ना हेंवूय खबर आसा. आनी आतां पुराय गोंयभर कोवीड दुयेंत पाविल्ल्यान गोंय सरकार वास्कोत रावपी लोकांक जबाबदार कित्याक धरता असो प्रस्न वास्कोतले लोकप्रतिनिधी करपाक लागल्यात. जीएमसीत काम करपी दोतोर आनी तांचे सहकारी वास्कोतल्या लोकां कडेन वायट नदरेन कित्याक पळयतात अशें संकल्प आमोणकार म्हणटा. वास्कोतल्या एका मनशाक जीएमसींतल्यान भायर धांवडिल्ल्यान संकल्प आमोणकार आनी थळावो आमदार कार्लोस आल्मेदा चाळवल्यात. गोंय सरकार आनी भलायकी खात्यान वास्कोतल्यान आयिल्ल्या दुयेंतींक तपासचें सोडून जीएमसींतल्यान धांवडोवन वास्कोतल्या लोकांचेर अन्याय केला. देखून गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान आनी भलायकी खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन वास्कोच्या लोकांची माफी मागची मागणी आमोणकारान केल्या. आयज जेन्ना एक डॉक्टर वास्कोसून येयला म्हणून जर तूं गेट आउट करूंक शकता, तो आपल्या बायलेक घेवन गेलो जाल्यार ही एकदम दुखाची गजाल जाल्ली आसा. आनी ही परिस्थिती हाडपाक गव्हर्मेंटूच कारण. कित्याक आयज जर गव्हर्मेंटान जेन्ना आमी डिमांड करताले लॉकडावन करा म्हणून, तिनूय भाजप बीजेपीचे आमदार डिमांड करताले एकटोच सोडून, बाकीच्यांनी जेन्ना डिमांड केले तेन्ना लॉकडावन करूना. आनी आयज जेन्ना 3 दिसांचे लॉकडावन केला आनी जर वास्कोकारांक जर अशें ट्रिटमेंट मेळपाक लागले जाल्यार एक वायट गजाल, कित्याक रॉंग प्रेसिडेंट स्टँड जातले. सो हांव मागता, गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी स्पेशली जीएमसी कडेन आनी सगळ्या डॉक्टरां कडेन मागता, आमकां वास्कोकारांक अशें वायट ट्रीट करनाका. आमी कोण अच्यूत न्हू, आमी कोण हे न्हू, कित्याक आमकां तुमी भिवून रावचे न्हू. हांव मागता तुमचे कडेन, कित्याक बाबा आमी वास्कोकार आमकां खबर आसा आमी सगळे जाण केअर घेता, बट तो व्हायरस स्प्रेड जायत आसा. तेज्या लागून जर एक मनीस घरान आमच्या बरो ना आनी जर आमी हॉस्पिटलान घेवन येता जाल्यार तुमी आमकां जर ट्रिटमेंट करपाना जाल्यार एक वायट गजाल. हेजे जर जबाबदार कोण आसा जाल्यार गव्हर्मेंट जबाबदार आसा. दुसऱ्याच नजरेन पळयतले आनी हे आमी सहन करून घेवपाना, कित्याक आमची खंयसरूच चूक ना. आयज चूक ना आमची खंयसरूच. वास्कोकार आमकां वास्कोकाराक अशें कित्याक ट्रीट करता आनी हे ट्रीटमेंट करपा लागून हेज्या लागून जर कोण जबाबदार आसा जाल्यार हो गव्हर्मेंट जबाबदार आसा. जेन्ना आमी लॉकडावन मागताले कित्याक तुमी लॉकडावन दिना? एक मंत्र्याक तुमचो मिलिंद नायकाक लागून तुमी लॉकडावन दिवनासले आनी ही पाळी आयज आमचेर हाडलेली आसा. आयज कितलेशे कावन्सिलर आमचे आसा ते आयज व्हायरसाचो इफेक्ट जाल्लो आसा. एक कावन्सिलर भाव सुद्दां आयज आमच्या वांगडा ना. सो आयज ही गजाल आसा ती सारकी सिरियस गजाल येयलेली आसा. आनी परत एकदां हांव डिमांड करता की काँग्रेस पार्टी आमी डिमांड करता की हेल्थ मिनिस्टरान सीएमान वास्कोकारांची, आमची आख्या मुर्मगांव तालुक्याची, मुर्मगांव लोकांची, दाबोली आमची कोर्तालीम सगळ्यांची जाहीर माफी मागची म्हणून हो आमी डिमांड करता. Maria Baz, she had gone to Margao to the CWC office with a child. There she was ill-treated. She was asked to go out of the office. I later installed GMC आमचं एक माई लोणकर त्या GMC गेले because of back pain. There she was asked to go out of the GMC. Now somebody has to clarify what आम्ही किती करपा वास्कोकारांक फूल वचपाचें वास्को भायर वचपाचें ना ते कोणे क्लॅरिफाय करपाक